आमची कला अकादमी जी आसा 1970 सालापासून सुरू जाल्ली ती आतापर्यंत जवळजवळ 50 वर्सांचो प्रवास जावन आसा आणि त्या संदर्भात गोल्डन जुबलीच्या निमित्तान ह्या कला अकादमीक विविध तरेचे कार्यक्रम जावचे आणि हे वर्स आमी 50 वर्ष म्हणून सेलिब्रेशन करचें अशें कला अकादमीच्या कावन्सील बॉडीन ठरयलेलें आसा आणि तेजोच एक भाग म्हणून 15 तारखेक सांजेच्या 5:30 वरांचेर ह्या गोल्डन जुबलीच्या कार्यक्रमाचें आमी उद्घाटन करतात आणि ह्या कार्यक्रमाचें उद्घाटन आमचे गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांच्या हस्तुकी जातलें आणि ताजे पयलू ताजे नंतर आमचो कला अकादमीचो एकंदरीत 50 वर्सांचो प्रवास कलेचो आविष्कार ह्या संदर्भात ताजी टोटल ग्लिम्पसीस जे आसतले ते आमी दाखयतले। जो हो कार्यक्रम जो आसा तो 40 ते 45 मिनटांचो आसतलो। डॉक्टर प्रकाश वज्रीकर आणि डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हांणी हेजें स्क्रिप्ट बरयलेली आसा। एकंदरीत कला अकादमीचो प्रवास कशे तरेन सुरू जालो, कितलेशे महोत्सव आयले, आमचो भजनी सारकेलो कार्यक्रम हो इतल्या उच्चलशे पावंड्याचेर पाविल्लो आसा। अत्यंत सुरवाती पासून भाऊसाहेब बांदोडकरांचें जें स्वप्न जें आशिल्लें तो आयलो। नंतर आमची कला अकादमी पयलीं EDC जो कॉम्प्लेक्स जो आसा थंय पयलो आशिल्लो आणि नंतर हांगसर 1982 सालान सुरवात जाल्ली। तो पर्यंतचो प्रवास तो आज पर्यंतचो सगळी थोडेशे भागान विज्युअलायज आमी दाखयतले। कितले ऑलमोस्ट 6 वेगळे प्रोग्राम कितले नंबर्स आसतले अशें ना। आनी एक खास करून आनी उल्लेख करूंसो दिसता की ह्या प्रोग्रामाक गोंयचो गाज म्हणून एक 100 आर्टिस्ट आशिल्लो कार्यक्रम एक ऑलरेडी ताका आमी प्रस्ताव आनी प्रस्तावना बीन तयार जात आसात, पण ताका रेडी जाता म्हळ्यार आमगेले जवळ 3-3.5 म्हयने लागतले। असो तरेचो एक आगळो वेगळो कार्यक्रम आमी ह्या वर्सा एक करपाचो ठरलेलो आसा, जो संबंध गोंया भायर भारताच्या वेगळ्या विविध भागांत आमची गोंयची संस्कृतीचो एक दर्शन जातलें अशे तरेचो एक वेगळो कार्यक्रम आमी रचिल्लो।